म्हाका सांगा कितें प्रॉब्लम आसा, कितें हांगासर खुबशी गोश्टी आसतली, कारण हांगासर फाटल्या दिसांनी पूर आयिल्लो तेन्ना हांगासर इफेक्ट जालो. मग तो सांगता तर तो रस्तो उंची करता 3 वर्सांनी अजून उंचीच जायना. लोकांच्या सगळ्या घरांनी नुकसान भरपाई काय ना. पाणी येयले न्हू ते दिसा हांगा येयल्लो त्या भायनी चांगले किती आमची नुकसानी. काय ना काय देऊ. एअरपोर्टाचे पैसे आमचे इथे अडकून दवरलेले आहात. आमकां कितले दिले 240 आणि आता ते 1,50,000 विकतात आणि आमकां पेमेंट ना. ते आमचे कोर्टात आणि आता आम्ही कोर्टात घातले तुमचे अजून सेटलमेंट काय जावंक ना. ना. 60 रुपयान आमकां मिटर आणि आता घेतलेला 8-9 हजार रुपया आमकां मिटर पडला. म्हाका एक सांगा, तुम्ही इथले गांवांत आसतात, गांवांत काम करता, एक शेतकरी सुद्दां म्हणून कितें समस्या आसा गांवांत जी तुमकां जाल्ली जाय सारकी अशी दिसता. गांवांत समस्या म्हणल्यार म्हाका दिसता कशें आमचे कडेन जमनी आसा, भरपूर जमनी आसा. तुमी जर मातशे फुडें गेला आनीक भितन गेला आवटसायड जाल्यार खुबशे जमनी आमचे पडींग दिसता. पडींग दिसता कित्याक लागून तर पार्ट जमनी जे आसा न्हू थोडे थोडे आसा लोकांचे आणि एका भितर 2-2, 3-3 नांवां आसा. एकटोच जर करतलो जाल्यार ताका कंपाऊंड फेन्सिंग हे जायना, आर्थीक हेका जायना गव्या रेड्यांक लागून आनी कित्याक लागून. तर हांगा कॉमन ग्रूप जर शेती करात जाल्यार खूब डेव्हलप जातले आणि लोकांकय तेजो फायदो जातलो. कित्याक जाणा आतां समजा अशें जावपाक जाय की 2 जाण करपाक ना, तांकां शक्य ना जाल्यार सायडीचे 4 जाण आसा जाल्यार 4 जाणांक त्या दोगांनी दिवपाची एग्रीमेंटाचेर जमीन तेंचे कितें आसा तें हें घेवपाचें. म्हाका दिसता दिवपाक जायना. 10 जाण जेन्ना एकठांय येतले तेन्ना ती कॉमन शेती खूब बरे भाशेन जातली आणि खंयचो प्रोडक्ट करतलो ताका मार्केट मेळटलें आणकी हें मेळटलें अशें. आणि एकठांय हें जावचें ना. ग्रूप शेती खूब म्हत्वाची आसा. एक गोष्ट हांवें जेन्ना म्हटलें, दुसरी गोश्ट हांगासर मेन प्रॉब्लेम आसा शेतकऱ्यांक तो गव्या रेड्यांचो आसा. गव्या रेड्यांचो ताका लागून लोक शेती करपाक पळयना. ना केल्ले नासाडी करता न्हू. हांगा रोड लायनींग सुद्दां आसल्यार ते नासाडी करता आणि तेचेर कोण हें करना. गव्हर्मेंट म्हणटा आमी फेन्सिंग हे सबसिडी दिला ती सबसिडी दिला म्हटल्यार 3-3, 4-4 लाख रुपया हेका वयता कित्याक फेन्सिंगेक आणि ते शेतकऱ्याक लोन घालचें पडटा आणि ती सबसिडी मेळटा तो मेरेन तेचे इन्स्टॉलमेंट भरचो पडटा ताका इंट्रस्टान आनी ताका शक्य ना. तर म्हाजो एक हें आसा ह्या माध्यमांतसून की जी सबसिडी आसा ती डायरेक्ट दिवपाची तांकां कोणचे बँकेक किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कोण आसा ताका दिवपाची आणि वयले मिनिमम जे आसा कितले 25% कितले आसा तेच गव्हर्मेंटान घेवपाचे कॅश शेतकऱ्या कडल्यान. तर ते सोंपें पडटलें. हे गांवची जमनी भायर विकिना ही खरी गजाल न्ही. हय अजून मेरेन तर जमनी हांगासर विकूंक ना. आसापूर तर विकूंक ना. लोकांचे जमनी आसा सेफ आसा अशें आनी विकपाची अशी चड करून ना आसा लोकांची मनान. एक गोष्ट खूब आयकल्या हांवें पयलीं सुद्दां, आमचे कांय मित्र आसा हांगासर तांचे कडल्यान. हांगा रोड मेन रोड आसा महाराष्ट्र हायवेक टच जाता. विमानतळ हांगाच्यान वयर दिसता न्हू तो पळय थंयच्यान विमानतळ दिसता हांगाच्यान. खूब लोक येता हांगासर जमनी विचारपाक पण अजून मेरेन तर लोकांचे हें ना विकपाची जमीन. कारण अशें आसपाक जाय की आपली जमीन बाबा आपल्या कडेन उरता तितलीच बरी आसता. आतां जो मिनिस्टर आसा किंवा पयलींचो मिनिस्टर आसा हेणें काम करूंक ना तेणें काम करूंक ना ताका जबाबदार आमीच आसा. आमी नुस्तें बोट दाखयता न्हू. निवडून कोणी हाडला आमीच हाडला न्हू. मागीर तेच्या कडल्यान कामां करून घेवपाक जाय आशिल्लें. नेक्स्ट टायम आमी निवडून हाडपाक जायना. बेश्टे आड्डे मारून कितें आसा बरोबर काय ना. सांगूंक जाय. आनी एक म्हाका एक सांगपाचें आसा मेन हांगासरलो जी कामां थोडी जाता ती खंय तरी अशें बांदपाचें आसता किंवा आनीक कितें आसा. लोकांक गरज आसा तें काम करपाक जाय. नुस्तें पयशा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें ना. हांवें 2 मुद्दे मांडटा हांगासर. एक हे माध्यमांसून म्हाका उलोवपाक मेळ्ळा म्हणून उलयता. रियल आसा. कोणाकय गांवांत विचारूंक शकता तुमी. हांगा एक व्हाळ आसा. व्हाळ आनी त्या वटेन एक न्हंय आसा. न्हंयच्यान एक फाटो येयल्लो आसा. कितली तरी वर्सां आसा थंयच्यान. थंयची अख्खी झाडां काडून ते सगळे लिप केल्या. हांगासरले लिप केल्या झाडां भितरची काडल्या सगळे त्या व्हाळांची हेतूंची. ही लोकांची मागणी नासली आणि अशें जें काम जाल्लें आसा पंचायत अंडर
ते योग्य ना, कित्याक जाणां ते जेन्ना ऊर येयले तेन्ना ते सगळें पाणी हे सायडीन येयलां आनी लोकांची जमणी बीन ते झाडां काडलेली आसता, पयलींची झाडां ती त्या हितून आशिल्ली ती काडल्या सगळीं, ताका लागून जमणी लोकांचे बरेचशे तुटून गेल्ले आसा अशें. कित्या खातीर काडली झाडां ती? हे पयशा खातीर आनी कितें, लोकांची मागणी ना कितें ना हे सगळें मिनिस्टर लेवलाचेर चल तुका कॉन्ट्रॅक्ट दी ते हांव अशें म्हणना प्रूव ना, पण लोकांची गरज नासतना लोकांनी मागणी करिनासतना अशी कामां जाल्ली आसा. हेच्या वयल्यान समजा हांगा कितें चलता तें. म्हाका दिसता अशें जेन्ना जाता तेन्ना खरेंच एक डावटूय निर्माण जाता आनी लोकांक समजा जर लोकांक जाय ती कामां पयलीं गरज आसा ते कर न्हू. हय, जाय ती कामां पयलीं ते करा. मागणी ना, बरोबर. वयल्यान लोकांक लॉस थंय, कितें जमण गेली व्हांवून गेली ती तुटून गेली आनी कितल्या वर्सांची झाडां ती पिढी जात आसा भितर ती सायटीक झाडां आसा ते मेन न्हंयचे जे प्रोटेक्ट करता अशे ती अशी झाडां आसा. खूब कडेन मँग्रुव्ज ट्रीज ज्यो आसता त्यो घट धरून रावता, जे तड आसा पळय जमनीची किंवा न्हंयची ताका घट धरून रावता. सो अशा टायमार ही झाडां मारप किंवा असल्या तरेची जायती झाडां आसता ती मारप खूब म्हारग पडपाक शकता. जे भाईन सांगलें आत्तां की जमनी व्हांवून वयतात, ताका तडे पडटा, ताका इल्ली इल्ली जमीन खसून वयता. लाखाची कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या न्हू, कित्याक लागून घेतल्या ती? लोकांचे तितून फायदो कांयच ना, म्हळ्यार हेच्या वयल्यान सरळ कळटा की पयशा खातीर कामां करतात. आतां जेन्ना उलयता तेन्ना मोठ्या मोठ्यान म्हणटा की आपूण खूब कामां केली, आपूण इतली कामां केली, पेडण्यान अशी केली तशी केली. कामां प्रत्यक्षान कितें दिश्टी पडटा अशी? कामां अशी कांयच करूंक ना आनी कोणाक अशें सर्वीस बी अशी कांयच दिवंक ना, कांयच ना. बरें, हांगासरल्यान मेजर प्रोजेक्ट आशिल्लो एक इलेक्ट्रॉनीक सिटी आशिल्ली किंवा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अशा तरेच्यो गोश्टी अजून कंप्लीट जाल्ल्यो दिसना हांगासर. ना काय करना, कांयच ना. बरोबर. पूण म्हाका एक सांगा, पेडण्यान जर मतदारसंघान पळयत जाल्यार MGPक चड वालोर आसा, BJPक चड वालोर आसा की काँग्रेसीक? वालोर म्हणटा तो आतां सद्या जर तशी पार्टी जर येत जाल्यार MG आहा. हय, MG येतली तसो जाल्यार. म्हाका सांगा की कितें जाल्लें जाय पेडण्यान तुमकां जे जावना अजून? खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो जाल्ल्यो जाय अश्यो, कितें आसा थंय? पेडण्याचो विकास जावपाक हांगा फॅक्टरी जावपाक जाय, कंपनी, भुरगीं हांगासरली कामाक लागपाक जाय, असो विकास जावपाक जाय. भुरग्यांक कामाक म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी खूब वाडल्या अशें दिसता. हय, बेकारी चड आहा. चड आसा. जर कॉला येयली जाल्यार ताका सर्वीस मेळना, शिकोवन सुद्दां. बाबू आजगांवकराचें लक्ष कशें कितें आहा? तेचें कितें आहा, तो अशें म्हणजे गरिबा कडेन अशें पळयना तो. म्हाका सगळे कडेन आयकपाक गेला गरिबां कडेन पळयना अशें खूब. म्हणजे हांव पत्रादेवी गेलो, हासापूर गेलो, गरिबां कडेन पळयना हें म्हाका पयलीं सांगतात. गरिबा कडेन पळयना, अजिबात पळयना. ना. जे लंडलट पार्टी आहा तसल्याकच तेणी हें करप. आयज हे फोडाफोडीचें राजकारण जें आसा गोंयांत तुमी पळयता की काँग्रेसचे 10 आमदार गेले, MGPचे 2 आमदार गेले. ह्या गोष्टीक फोडाफोडीचे राजकारणा कडेन कशें पळयता तुमी? हे फडाफडणीचें राजकारण म्हणजे पयशाचें न्हू. बरोबर. हय, जाका पयशे दिले तो हेका BJPक वयता, अशें पयशांचेर चलता न्हू, ते विकत घेवप. आतां उरल्या ती फक्त लोकांचे नोकरेची कामां उरल्या, बाकीचे जे डेव्हलपमेंट आहा पळय ते मॅक्झिमम जाल्लेले आहा. खंयचे 3 प्रोजेक्ट हांगासर जर बाबू आजगांवकरान, हांव खासदार निधींतले म्हणिना, बाबू आजगांवकरान हांगासर केले अशें खंयचे म्हटलें 3 प्रोजेक्ट इब्राहिमपुरान खंयचे जर बाबू आजगांवकरान केले ना, डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा तशें कितें केलां अशें 3 प्रोजेक्ट खंयचे जर हांगासर सांगले जाल्यार? हय, लोकांक जे डेव्हलपमेंट जे आसा आतां खासदार निधींतल्यान जस्ते जाले. बाबू आजगांवकरान जे फाटले 4 वर्सांक हांगासर अशें केल्ल्यो अश्यो गोश्टी म्हणजे गांवांत तशें जालें, लायटीचे बिटाचे. अशी खंयची 3 कामां तुमकां दिसता? कामां आतां बाबू आजगांवकरान केली काय आनी खंयच्या तेंचे हेतून येयली खंयच्या खात्यांसून ही काय आमकां कळना, पूण जाली कामां. बेस्ट आन्सर. आतां तुमचो जो स्थानीक आमदार आसा हांगासरलो सद्याचो आसा बाबू आजगांवकर, तो एक डेप्युटी CM आसा, तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टर आसा. ट्युरिजम मिनिस्टर आसल्या कारणान कितें फायदो जाला तुमकां? ना, एक तर तुमकां सांगूंक सोदता, बाबू आजगांवकर हो मुख्यमंत्री ना. हो उपमुख्यमंत्री आसा, तेचो PA आसा. पेडण्यान तर सांगता हांव, तेचो PA जो आसा उपमुख्यमंत्री आहा आनी तेचो बाबू जो आसा तेच्या हातान कांय ना. जे कितें आहा जे कितें चलयता तेचो PA चलयता. हे सत्य घटना आसा, कोणाकूय विचारा. म्हाज्या बरोबर जी घटना घडटा आनी कांयशे लोकां बरोबर बरेचशे घटना घडल्यात, तेचो कारणीभूत आसा तो आसा. आनी जे व्यक्ती 5 वर्सान करोडपती जातात
त्याच्या आम्ही जे कितें आहा ते मुळापासून आम्ही शोधपाचे तयार आहा. पेडण्यान किंवा तुमच्या गांवान 2-3 गोष्टी जाल्ल्यो जाय त्यो जावंक ना किंवा तुका जाय जाल्ल्यो अश्यो टॉवर मेन म्हटल्यार ते आता आमचो परस्टे गाव ते आता कांयच नेटवर्क ना. नेटवर्क ना हांगासर. नेटवर्क आसा पूण ते बारीक तो कवठणी म्हणून थंय आसा नेटवर्क आणि हे नेटवर्क आसा न्ही तो एक पेडण्या BSNL आणि मागीर ते मालप्या हांगा सद्या कांयच ना म्हणून रेंज मेळटा हांगा थोडी ना रेंज ना मेळना सगळे भुरगे शिकता कशे वायफाय चालू आसा आणि कोण कोण खंय अशें गांवान सांग्या वयतात तशे गांवान रानान वयतात. हांव सुद्दां दाखोवं शकता तुमी सकाळी आयले जाल्यार थंय सगळे रेल्वेचे हे असतात थंय असतात थोडे ते फुडें प्रायमरी स्कूल आहा तेच्या वयर बसलेले असतात. सर MLAन कांयच लक्ष दिवंक ना अजून तरी ना कोणी विचारू काय ना रेंज आसा काय ना. आता आमचे वायफाय सुरू आता आम्ही BSNL वायफाय घेतला तो कितें आता लायनमॅन आता लायनीर पावले की तांकां एक कट करपाक ते कट करता मागीर 8-8 दीस परत ते वायफाय ना आणि वायफाय घेणे सगळ्यांकडे पॉसिबल ना. हय कित्याक ते एफोर्डेबल आसपाक जाय. मेजर इशू आसा आणि जर जे गव्हर्मेंट पळयता सध्या जाल्यार प्लीज समजा ही गोष्ट कारण आयज काल ऑनलायन स्टडीज ही कितली प्रॉब्लम करता हे सगळ्यांक खबर आसा. प्लीज समजा ही गोष्ट. दुसरी गोष्ट कॉर्पोरेट हावजीस जर आसा तेंच्यांनी जर फुडें येवन हेल्प करीत जाल्यारूय म्हाका दिसता खूब बरें जातलें कारण गव्हर्मेंट जर आयकना जाल्यार कोणी तरी फुडें येवन ह्यो हेल्प करची गरज आसा.